वो सरकार सावंतवाडी सरकार पण हांव खूबदां म्हणटा. आज ते दाखोवन दितात की हो सरकाराक आमचे सिजन पसून कळना. गीम आयला म्हळ्यार एप्रिलान इतली जेन्ना गरमी जाता तेन्ना भुरग्यांक उकडपाक ते सोदतात आनी हो सरकार दिल्ली केल्ले सिजनाचेर एक पॉलिसी हांगा हाडटा. दिल्लीन एप्रिलान बरें आसता, गीम न्ही थंय समर न्ही. इन एप्रील इट्स नॉट समर इन दिल्ली, इट्स क्वायट प्लेजंट देयर. समर बिगिन्स इन जून. So I think somebody who blindly tries to follow a pattern. NEP म्हणते कितें? NEP is activity based learning. हाडूंकूच जाय तर तुका आनी 45 hours is what you are trying to cover up by having these extra days. You could have done it online. Online is an option that they have. हे ऑनलायन कोविडाच्या टायमार केलां जाल्यार आजूय तांच्यान करूं येता. पूण पॉयंट असो आहा की तो हो सरकार लोकांक त्रासूच करूंक सोदता. आनीक एक इगो इश्यू करता की आज सेसिलान फुडें सरला म्हणून आमी एग्री जावचे ना, ओपोजिशनान कोणें सांगला म्हणून करचे ना. ही जी दादागिरी आहा, हो जो मद आहा, हो मद कसो जिरोवप तो आमकांय खबर ना. आज आमी तांकां जिरोवंक सोदतात पण आमचे कडेन तें सोल्युशन ना. वील हॅव टू कीप अप दीस फायट फॉर द नेक्स्ट 2 years. But in the interim, you have to knock the doors of the court. You have to do everything that is legally possible to fight for your rights. Here, this government, now our honorable MP made reference of Alfred Rose. I don't think Chief Minister knows Alfred Rose. They call Rose kind of another variety of Rose. So, हे परिस्थितीन गोंयकार कितें म्हणून उलयतले की जेन्ना आमी जाणटी लोक भायर येवंक सोदनात तेन्ना BJP लोकांक भुरग्यांकूय त्रास दिता. आमी पयर दाखोवन दिले ते भशेन तांणी अक्षय पात्र म्हणून हाडला. बायल्यो ज्यो तांच्यो ओन बायल्यो ज्यो जेवण दिताल्यो तांकांय ती तांचे पोट मारूंक सोदतात. अशे सगळे तराचे, सगळे लेवलाचे, सगळे जातीचे गोंयकारांक तांणी त्रास दिल्लो आहा आनी गोंयकारांक ते सोलार मारतात. ताका पडूनच वचूंक ना. आज सावियो हांगा बोवाळ मारता टॅक्स वाडयल्या म्हणून, डिवायड जावन फुटून वतले म्हणून. आनी हें हाचे पयलीं जाल्लें आहा. आनी हे तांकां एकदां एक दोनदां ते जातकच तांकां दिसता हें सदांच जातलें म्हणून. एवरी डे इज अ संडे अशें तांकां दिसूंक लागता. आज आयतार पडून हा. सो आयचे दिसा म्हाका दिसता आमी एक संकल्प करपाची गरज आहा की 2-3 इश्यूज की सरकाराक कोणें जर सांगलां. आतां वेन्सी म्हाका म्हणटा की ताणें मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें म्हणून करून तूं कितें एचीव करूंक सोदता. की जेन्ना वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट हीट वेव्स बींग टोल्ड बाय द IMD, एट दॅट टायम यू वॉन्ट टू हॅरेस द चिल्ड्रन. आतां भुरग्यांक कितले मेळून शिकयता तूं? 8 ते 11. 11 पेरंट येवन ताका व्हरतलो कसो? पेरंट्स आर ऑल्सो वर्किंग. So working parents can't come to pick up their children. So children are going to roam somewhere else. आनीक पयलीं जें कितें आज प्रतिमान आनी कॅप्टन मिर्यातून म्हणलां की काण्णां, चुन्नां, चारां ही आनी कांय उरूंक ना. सगळीं रानां आहा ती उडयली तांणी. सो ते दोंगराचेर चान्नां, काण्णां बिण्णां कांय नात. ते म्हणटात तुमी काण्णां बी ऑर्डर करात, ब्लिंकीट करात. सो तांकां ते पडून वचूंक ना. तांकां हो आल्फ्रेड रोज कोण तो खबर ना. अशे परिस्थितीन हो सरकाराक कशे भशेन सांगप, एक व्हडलो मुवमेंट करून सगळ्या लोकांक इनवॉल्व करून बरोबर वचून हे सरकाराक बुद्ध शिकोवपाची गरज आहा. ही बुद्ध इतल्या खातीर शिकोवंक जाय कित्याक सरकार सगळ्या तरेच्या लोकांक हॅरेस करता. तुमी म्हणटाले फक्त पेरंट्सांक म्हणून. पेरंट्सांकूच न्ही, आमचे असले आमदारांक वचून. पयर आमी एक ताणें बील हाडलें, GST बील म्हणून. सादें बील ते सेंटराक जाता ते भशेन हांगा तांणे पार्लमेंटान पास केलां लोकसभेनूच. आनी ताणें म्हणलां की स्टेट GST हॅज टू अलायन विथ द सेंटर. म्हळ्यार सेंटराच्या बिलाचें जर सेक्शन 12 आहा तेच सेक्शन हांगाय 12 सेम मिनींग आसपाक जाय. हे पयल्या दिसा लोकसभेन पास केलां, ते आमी दुसऱ्या दिसा भलतेच पास करतात. आमी पयर भलतेच पास केलां. आतां ते चेंज आमी आतां जुलयान परते हाडटाले ते आमी पॉयंट आवट केलें. पॉयंट आवट केल्यार तो ना म्हणटा आमी पास करतलेच म्हणटा. सो ही मेक्स इट अ इगो. ही ताका संवय पडल्या की इगो करप, मिडियाक मॅनेज करप, दुसरी सायड लोकांक आयकूंक दिवप ना. ताजे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी इंडिपेंडंटली हो लढो फुडें व्हरपाची गरज आहा. हातून सगळ्यांचो एकवट जाय. हातून राजकारण जायना.
बीजेपीची बायलां बीजेपीचे जी पेरंट्स आहात तांकांय तितलोच त्रास जावपाचो आहा, तांची वेकेशन्स पेड्ड्यार जावपाची आहा आनी हे एक एक्टिविटी बेस्ड NEP जी आहा ती एक्टिविटी बेस्ड NEP घरा रावन तुमच्यान करूं येता, ते तो करूंक दिना. आनी ताका जर दिसता की सगळ्यो बायल्यो आनी सगळ्यो तांचे बरोबरच आहा म्हणून तूं एक ओपिनियन पोल कित्याक घेना, भुरग्यां मदीं इलेक्शन कित्याक घेना? लेट द चिल्ड्रन चूज, लेट द चिल्ड्रन चूज ऑफ गोवा चूज वेदर दे वॉन्ट दीस सिस्टम ऑर नॉट. अमेरिकेक आनी जे कोण प्रोग्रेसीव डेमोक्रेसीज आहात थंय अशी मेजर चेंज केन्ना हाडटा तेन्ना स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान जर घेवंक ना जाल्यार तातूंत एक रेफरंडम जावप हे एक लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम आसता. मदींच जेन्ना तूं चेंज करता तेन्ना लोकांक विचारूंक जाय. तूं लोकांक विचारूंकूय सोदना, तूं लोकां कडेन डिस्कशनूय करूंक सोदना, आमी एसेंब्लीन इश्यू काडल्यार तूं उलोवंक दिना, जाल्यार ही लोकशाय कसली? प्रश्न पडटा की लोकशाय गोंयांत आसा वो ना. आनी जर लोकशाय ना जाल्यार म्हाका दुसरे भशेन कितें तरी करूंक जाय हांगा. ते म्हणसर जे सगळीं दारां खटखटोवपाची गरज आहा म्हळ्यार कोर्टाची आनी कित्याची ती सगळी करूंक जाय, एकवटान करूंक जाय. हे एकवटान तुमी फुडें वचचे. यू हॅव टू कीप अप द फायट अँड वी आर विथ यू. आय एम विथ यू. आय जस्ट कम हियर टू शो माय सॉलिडॅरिटी. थँक यू व्हेरी मच.